प्रचेस्तानो आज पवित्र सभा बागेंत मॅक्सिमिलियन कोल्बे हिचो उगडास मनयता. ताच्या जिविताचो एक ल्हान भाग आयच्या दिसाक आमच्या नियाळाक घेवया. मॅक्सिमिलियन कोल्बे प्रिचेस्तानो कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्प्स दुसऱ्या 20 झुजांत ह्या कॅम्पांत आसलो. अशें घडटा की त्या कॅम्पांतलो एकलो कैदी पडोन वेता. अधिकाऱ्यांक जेन्ना गमता एकलो प्रिजनर ना म्हूण ते रोखडेच फॉर्मूळ मारतात. ते एकलो पडोन गेला ताचे सुवातेर 10 जाणांक आमी जिवेशी मारतले. कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्प्सान प्रिचेस्तानो नांवांनी वळखो नासले, पूण सगल्या कैद्यांक नंबर आसले. नंबरा प्रमाणे तांची नांवां काडटाले. रँडम 10 जाण इतले जाण कैदी आसलेले तातूंतले 10 जाणांक वेंचून काडले रँडम सारके. तातूंतलो निमणो आसलेलो तो ताचें नांव फ्रांसीस. जेन्ना ताचो नंबर काडलो तो सगळोच फुगार जावन रडोंक लागलो. दिमेर पडोन ताणें अशें उदगारलो, आतां म्हज्या बायलेचें आनी म्हज्या भुरग्यांचें कितें जातलें? कैद्या मदलो एकलो प्रिचेस्तानो पाद्री आसलो मॅक्सिमिलियन कोल्बे. जेन्ना तो फ्रांसिसाक पळयता तो इतलो दुकान बुडला म्हूण तेन्ना तो अधिकाऱ्यांशी फुडें वता आनी म्हणटा, आय वॉन्ट टू डाय इन प्लेस ऑफ दॅट मॅन. त्या मनशाच्या सुवातेर हांव मरूंक राजी आसा. ताका कुटूंब आसा, ताची बायल आसा, ताची भुरगीं आसात. आनी प्रिचेस्तानो मॅक्सिमिलियन कोल्बे त्या कैद्या पासत आपूण मरूंक कबूल जाता. ल्हान गोश्ट हांव म्हणटालो मॅक्सिमिलियन कोल्बेची आमची नियाळाक घेवया, आनी ती म्हळ्यार ही. मॅक्सिमिलियन कोल्बेक प्रिचेस्तानो कसलीच गरज नासली त्या मनशा पासत मरोंक, ताचे सुवातेर मरोंक कसलीच गरज नासली. ताणें सुसेगाद ओगो रावंक येताले आनी इट वूड हॅव बीन जस्ट लायक दॅट. तो घोडये जिवो आसतलो आसलो. पूण मॅक्सिमिलियन कोल्बे प्रिचेस्तानो ही चूजीज टू डाय इन्स्टेड ऑफ दॅट मॅन फ्रांसीस. तो जाणा जावन वेंचून काडटा. ताका कोणूच फोर्स करिना, कोणूच ताका जबरदस्ती करुना त्या मनशाचे सुवातेर तूं मोर म्हूण. न्हय म्हूण फ्रांसिसान पासून ताका मागूंक ना म्हजे सुवातेर तूं मोर म्हूण ना. ही चोज टू डाय. मॅक्सिमिलियन कोल्बे दुसऱ्या पासत. आयचे शिव वर्तमानान प्रिचेस्तानो तुमी पळयला, जो कोण आपलो जीव सांबाळटा तो ओगडायतलो, आनी जो कोण म्हजे खोबरे पासत आपलो जीव ओगडायता तो मनीस सांबाळटलो. आज प्रिचेस्तानो आमी ह्या बाजिलिकेंत आसा. बागेन फ्रांसीस शावेराच्या व्हडतेपणा पासत दिनवासून बागेन फ्रांसीस शावेराच्या जिविताची तर आमी नदर मारली जाल्यार हेंच आमकां तावें जाता. ही डीड नॉट सेव हिमसेल्फ, ही ऑफर्ड हिमसेल्फ फॉर अदर्स. ताणें आपलो जीव सांबाळूंक ना, पूण दुसऱ्या पासत ताणें आपलो जीव करचिलो. ताका जाय जाल्यार ही वूड हॅव लेड सच अ वंडरफूल लायफ इन पॅरीस. सुसेगाद शिंकूंक येतालो. तेंच ताचें मोन आसलें, हांव एक व्हडलो मनीस जातलो म्हूण संवसारांत. ताका इतली आवगोडायांतल्यान वचूंक नाकाच आसलें. पूण जेन्ना इनास द लॉयल ताका पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां म्हणटा, आयच्या शिव वर्तमानानूय ती आमी आयकल्यात, आख्खो संवसार आमी जोडलो जाल्यार, आमचो आत्मो इबाडलो जाल्यार मनशाक कसलो आदाव.
आनी फ्रांसीस प्रिच्च आसतना हें आपल्याकूच लागू करता. ही लिव्स इज कम्फर्टेबल लायफ. आपलें सुसेगाद जिवीत तो सोडून दिता. ही चुजीज द वे ऑफ द क्रॉस. नीज जेजूक पाटलाव करूंक तो आख्खो संवसार बोर वेता. प्रिच्च आसतना एक ल्हान नियाळो तो आमकां लागू करुया. आमच्या सोरभोंवती आमच्या जिवितान जायते प्रसंग घडटात. आमचो स्वभाव कसलो काय? मॅक्सिमिलियन कोल्बेन बागेवन फ्रांसीस शावेरान दे कूड हॅव सेड वाय टू गो फॉरवर्ड. वी कूड हॅव लेड अ व्हेरी कम्फर्टेबल लायफ. बट दे डीड नॉट डू दॅट. दे चोज अ डिफिकल्ट लायफ. दे चोज टू डाय. ताणें विंचून काडले. आवगोडाय विंचून काडली. कुरीस विंचून काडलो. मरण विंचून काडलें. आनी ताचो इनाम तांकां तांचो प्रायज मेवलो तो ते मरण इतलीं वर्सां सोरलीं तरी पूण ते आमच्या मदें आज अमोर. आज पासून आमी तांचो उगडास करता. प्रिच्च आसतना हें देवाचें उतर म्हाका आनी तुका कितें तरी सांगता काय? आमचें जिवीत सांबाळून कम्फर्टेबल लायफ आमी सांबाळून आमी फायनली कितें करतले? ताचो कसलो तरी फायदो आमकां टू लीड अ कम्फर्टेबल लायफ. घोडेक संवसारी नदरे पोरमणे घोडेक ओके आमी बरीं सुसेगाद आसा म्हूण घोडेक आमकां दिसतलें. पूण टू द लायफ इटर्नल, द लायफ टू कम आमी खूंय आसतलीं काय? कसलो तरी अर्थ मेवतलो काय आमकां इन अ लायफ टू कम? बागेवन मॅक्सिमिलियन कोल्बे, फ्रांसीस शावेर बागेवंत मनशांनी हें जिवीत विंचून काडलें. इट वॉज नॉट इम्पोज्ड ऑन देम. नोबडी फोर्स्ड देम. दे चोज दीस लायफ. आनी हें आज म्हाका आनी तुका घोडेक एक संदेश. आमकां घोडेक आमचो कम्फर्टेबल झोन जिवंक एकदम सोंपें. बट टू स्विम एगेन्स्ट द टायड सगळें बरें दिसता ते वाटेन वचूंक एकदम सोंपें. पूण जिवितान आवगोडाय विंचून काडूंक तितलें सोंपें न्हय. मॅक्सिमिलियन कोल्बेक तें सोंपें जावंक ना. बागेवन फ्रांसीस शावेराक आनी बागेवंतांक तें सोंपें जावंक ना. पूण तातूंतल्यान ताणें आपलें सासणाचें व्हडतेपण ओळखून घेतलें. आज हेंच मोन आमकांय दर एकल्याक मेळूय म्हूण बागेवन फ्रांसीस शावेराचे मजतीनूच देवाच्यो कृपेन आमकां दर एकल्याक मागुया.